आराधन तुका करता जेजू, समाधान मुझे जोडता जेजू. काळजांत राव मुझ्या काळजांत राव. आराधन तुका करता जेजू, समाधान मुझे जोडता जेजू. काळजांत राव मुझ्या काळजांत राव. सासनिक जीवे जोडून दिवच्या, तुवें तुका भेटयलोय. सासनिक जीवे जोडून दिवच्या, तुवें तुकाच भेटयलोय. उंड्या रूपार आजर जावन अंधकारान दिवो पेटयलोय. उंड्या रूपार आजार जावन अंधकारान दिवो पेटयलोय. अर्गा तुका जेजू राया, अर्गा तुका जेजू राया. अर्गा तुका जेजू राया. अर्गा तुका जेजू राया. आतानी सदा सर्वदा. आतानी सदा सर्वदा. देण्या भरीत जीवित दिवन सर्गे खाणान पोस केलाय. देण्या बरीत जीवित दिवन सर्गी खाणान पोस केलाय. हर एक घडी मोगान रावो, बावाडतान म्हाका नेटयलाय. हर एक घडी मोगान रावून बावाटान म्हाका नेटयलाय. अर्गा तुका जेजू राया. अर्गा तुका जेजू राया. अर्गा तुका जेजू राया. अर्गा तुका जेजू राया. आतानी सदा सर्वदा. आतानी सदा सर्वदा. आराधन तुका करता जेजू, समाधान मुझे जोडता जेजू. आराधन तुका करता जेजू, समाधान मुझे जोडता जेजू. काळ
काळजांतराव 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 मुझ्या काळजांतराव काळजांतराव मोज्या काळजांतराव मोज्या स्वामी जेजू या पवित्र सक्रमेंता काल आमच्या मुखार हजर आसा ताचे समोर आमी दिंबियेनी आसा थोडो वेळ माऊनपणी ताचो सांगात आमी बघुया अंतस्करणी ताचो ताळो आमी आयकुया स्वामी जेजू तुझे मुखार दिंबियेणी पडून तुका आराधन भेटोवंक हांव संतोष पावता तुझ्या मोगाचो गुर्त जावन तुवें पवित्र येवकरिस्त स्थापन केलोय मात्र न्ही आमचे संगता सदां काल रावच्याक ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं हजर जालाय तूं देवा बापाच्या मोगाचो पूत कोरो मोग म्हळ्यार कितें म्हूण तुवें शिकयलें आनी तुजे जिणये कश्टां आनी मरना मरिपा दाखोवन दिलीं सुम्या ह्या भोव पवित्र वेळा तुज्या अपरमीत मोगाचो हांव नियाळ करता तुझ्या मोगांत जियोंक लालयता मोगाचेनो ओ भोव पवित्र वेळ स्वामी आमचे संगी आनी आमी स्वाम्या संगी स्वामी हांगासर हजर आसा काळजांत हांव मौनपणी आमी अशें म्हणुया अर्गां जेजू वगळाप जेजू जी जी जेजू हांव तुका आराधन करता हो वेळ तुवें म्हाका पावो केलाय देखून तुका जावं अर्गां म्हाका हो दीस तुवें पावो केलाय जावं दी तुका अर्गां हांगासर येवचें भाग तुवें म्हाका पावो केलें जेजू तुका अर्गां हांगासर येवन तुका भेटोवंक तुवें म्हाका पावो केलें जेजू तुका अर्गां म्हाका राख म्हाका सांबाळ म्हज्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादांनी भर आनी हो थोडो वेळ तुजे संगी हांवें करसूंक तूं म्हाका पावो कर ह्या वेळा म्हजे कश्ट म्हजे दूख म्हजे समस्ये म्हजी राटावळी म्हजी करंदाय सगळी तुज्या पांयाक हांव समर्पिता जेजू तुजो सांगात म्हाका दी बसया जेजू आमचे संगी आसा आनी ह्या जेजूक
आणि तसो उपकार आमी कसो बावडचो आनी ह्या वेळेंतलेंच आमी म्हणून फावो हांव तुजो मोग नियाळटां म्हणा हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू म्हज्या सोम्या जेजू म्हज्या धनिया नियाळटां जेजू पातक्यांचो मोग करतल्या हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू देव बापाच्या मोगा हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू आम्हा पातक्या खातीर जीव दिलेल्या जेजू हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू मोगाचो उपादेश दिल्ल्या हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू मोगाची जिणी जियेल्ल्या हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू सर्वांचेर मोगाची दिश्ट लायलेल्या हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू दुस्मनाचो मोग करूंक शिकयलेल्या हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू सुकल्यांक मोगान बगसूंक शिकयलेल्या हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू आमच्या मोगा हांव तुजो मोग नियाळटां जेजू जावन आसा मोग सदांच आमकां तो ताच्या मोगान भरता आनी आमी आतां एक गीत गावया ताचो मोग आमी नियाळुया तुजो मोग नियाळटां सोम्या भक्ती तुका वंदितां तुझो मोग नियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दितां धनिया जीवन म्हजें भेटयतां तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन म्हजें भेटयता तुजो मोग नियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका मानवोची सुफळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या ऋणी तुका मानवोची सुफळ जिणी दिल्या सोम्या हांव ऋणी तुका मानवोची सुफळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या ऋणी तुका मानवोची सुफळ जिणी दिल्या सोम्या हांव ऋणी समर्पिता कांतेपणी भेटोवन दिता सोम्या मुजी जिणी समर्पिता
मोगाचे न्हू आमी आद्वेंताच्या काळार आसा आद्वेंतचो काळ आमी सुम्याच्या जल्माच्या परबेक तयाराय करचो काळ सुमी आयला आनी परत येतलो म्हणून आमी बरो वचून आसा त्या सुम्याक मेळोंक आमी आमकांच आयतें करूंक आसा आनी मोगा मायपासाची जिणी जियोंक आसा देखून San Francis Sales 1957 ತಾನು 1622 ಇಸ್ವಿ पर्यंत जियेलो मान सांगतो तो म्हणटा एक थेंबो मोव एक बान सिरक्या प्रास फायद्याचे कित्याक ते मोवांची रासच आकर्षण करूंक शकता देखून कांय आमी मोगाचे 4 उतरां उलयल्यार लोक आमचे लागीं येता सा आगोस्तीन शिकयता तो 354 इस्वेंत जल्मलो आनी 430 वर्सां पर्यंत तो जियेलो 400 वर्स इस्वी पर्यंत मोग कर उपरांत कितेंय कर तो म्हणटा कोलकाताची मादर तेरेसा तिका आमी जायते जाणांनी पळयलां तेजे स्पीच आमी आयकल्या ती म्हणटा दुर्बळ्यांक आमच्या दयाळाची बोगणां नाकात तांकां जाय आमचो मोग आनी आमची मोवलाय तांकां जाय सर पिडेक वखद आसा पूण मोग करतली नांत म्हणलें त्या पिडेक वखद ना आनी आद्वेंताच्या काळार आमी हेंच नियाळ आसाव आमी हर आयतारा आमी आयकता तयार जा तयार कर वाट नितळ कर वाट नीट कर असलो संदेश आयतारांनी आमकां मेळटा आनी हेंच ह्या भाग्यवंतांक सर मोग करतल्यांक प्रेरण जाल्लो मोग मनशा रुपी ह्या संवसारी आयलो जेजू म्हणटा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे सीस म्हणून सोमेस्तां कळी जातले तर हांव सीस म्हणून सोम्याचो पाटलावदार म्हणून हेरांक कशें सांगचें मागणें केल्ल्यांत गाय वरेसांव केल्ल्यांत गाय नोवेनां प्राजीत केल्ल्यांत गाय खंयच्यांत देखून तो म्हणटा एकामेकाचो मोग करा जर आमी घरांत वा शेजारा वा कामाच्या जाग्यांत आमी मोगाचें नांव तर मोगाचें जाल्याव नांतर आमी कशें ताचें सीस म्हूण सांगचें तर मोग म्हळ्यार कितें जेजू आमकां शिकयता आपले इश्टा प्रास आपलो जीव दिवचें तो मोग दुसरो ना देखून करो मोग म्हळ्यार काळजांतान वाळचो पेल्याचें बरेपण आशेवचो पेल्याक समजून घेवचो पेल्या खातीर जीवच दिवचो असल्या मोगांतच देवाचो मोग आटापून आसा कित्याक जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग केला भयणीचोय मोग केला घरच्या सहसान्याचो मोग केला शेजाऱ्यांचो मोग केला आनी कामाच्या जाग्यार आसलेल्या तांचोय मोग केला तर ताचो मोग आमी वर्णूंक असाध्य एकांतरा रुपी ताचो मोग आमी वर्णुया कित्याक हो आद्वेंताचो काळ पवित्र सभेन आमकां दिवचो हो एक प्रत्येक काळ ताचो मोग वर्णूंक आनी हो मोग ह्या मोगाक भेटोवंक आनी अशें
आमकां सामी तयाराय जावंक हो काळ पवित्र सभेन आमकां दिला. तुजो मोग करता सोमिया, तुकार गांदिता दनिया. तुजो मोग करता तुकार गांदिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता सोमिया, तुकार गांदिता दनिया. तुजो मोग करता सोमिया, तुकार गांदिता दनिया. तुजो मोग करता तुकार गांदिता, मुजो मी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुकार गांदिता, मुजो धनी म्हूण मानून घेता. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. तुझी स्तुती करता सोमिया, तुकाय दिता दनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. मुजा सोमिया मुजा देवा, मुजा सोमिया मुजा देवा. मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 आम्ही आद्वेंताच्या काळार आसा. आद्वेंताचो काळ म्हळ्यार ताच्या मोगाक राखून रावचो काळ. आमच्या सुम्यान मोग म्हळ्यार कितें म्हणून शिकयलें आनी आपल्या जिणेन तें दाखोवन दिलें.
ताचो अपारमीत मोग वर्णूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. ताचो मोग म्हळ्यार सगळें म्हणता, सगळें बरें वचता, सगळें सांबाळून व्हरता आनी कितेंच सराना. तुमकां कांय तरी इल्ली फुरसत आसा तर सांब पावलान एपेसकारांक बरयलें पत्र वाचात घरा वचून. फकत 6 अध्याय आसात. हें पत्र तुमी वाचच्या जाल्यार क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय आमकां कळटली. 3 वर्सां बरोबर तो एपेसांत रावलोलो, सांब पावलो. आनी उपरांत हें पत्र तांकां ताणें बरयलेलें. क्रिस्त शका 61 इसवेंत वा 63 इसवेंत बरयलेलें म्हणटात. हांगासर क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वा विशयांतली गूंड शिकून आटापून आसा. पळय सभा क्रिस्ताची कूड, ह्या कुडींत सुदेव आनी हेरांची सांगात आसून ते जियेतात. क्रिस्त वरवीं मेळटा त्या नव्या जिवितांत बागेली जातात म्हणून सांब पावलो दाखोवन दिता. क्रिस्तस ह्या कुडीचे मस्ताक, ताचे ते सगळी रचना सर्गिंतावन आनी संवसारांत एकवटून देवान नवो संवसार रचला म्हणून तो थंय सुबीत करून शिकयता. अशें आसता दादलो आनी स्त्री हाचे मदें कसलो संबंद आसा जंय. तो म्हणटा तें अध्याय 5 तशें म्हणटा, क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. दादल्या आनी स्त्रीक तो म्हणटा. उपरांत भुरग्यां आनी वडिलां मदें कसो मोग आसा जंय म्हणून अध्याय 6 हातूंत तो सांगता. धनी आनी गुलामा मदें कसो संबंद आसा जंय, कसलो मोग आसा जंय म्हणून परत त्या अध्यायांत तो मुखारसून सांगता. घरच्या कामा कडेन आमगेर घरा कामाक येतात तांचे कडेन कसो संबंद दवरी जंय. बाबा भयणी मदें कसलो संबंद आसा जंय. म्हजो भाव आनी म्हजी भयण अध्याय 5 तो सांगता कितें कशें म्हणून. वाड्यागार आनी पिरगसी मदें थंय सांगता तो ह्या जगांनी भावार्थ्या मदें कसो संबंद आमी आसा जंय. देखून तुमकां कांय पावंट मेळ्ळ्यार सांब पावलान एपेस घरांक बरयलें पत्र थंय वाचा तुमी. फकत 6 अध्याय आसात, ते वाचून काडयेत, बरें करून वाचा. आनी क्रिस्ताचो मोग म्हळ्यार कितें, तो कशें आमी जियोवचें थंयसर दाखोवन दिलां. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी म्हणुया, जेजू आमी तुका लालयता. सांगा, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू नव्या संवसारा पासून तूं मोडुल्ल्या उंड्या, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू नव्या संवसारा पासून तूं बापान दिलेल्या, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू उंड्या रुपार हजर आसच्या, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू सासणीक जिविताच्या खाना, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू सर्गिंतान देवून आयलेल्या, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू संवसाराक जिवीत दिलेल्या, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू आमच्या आत्म्याच्या खाना, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू आमच्या आत्मीक भंडारा, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू पिडेस्तांच्या गठाये, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू कृपेच्या भंडारा, जेजू आमी तुका लालयता. जेजू आमच्या बरोशाच्या खाना. जेजू आमी तुका लालयता. काळजांत आमच्या सुत्रांनी आमी म्हणुया, जेजू
तुवें म्हाका राखलाय. देखून हांव तुका लालयतां. म्हज्या कश्टांत आनी म्हज्या समस्यांत, म्हज्या दुखांत आनी म्हज्या बेजारायेंत तुवें म्हाका सांगात दिलोय. म्हाका वयर उखल्लें तुवें, नवी वाट दाखयली. देखून हांव तुका लालयतां. म्हज्या संदिग्ध कश्टाच्या परिस्थितींत तूं आसलोय. जेजू, हांव तुका लालयतां. म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्या मदें एकवटू, माया मोगू, समाधान, संतोषू, दयाळाई, सोडतोडू आसा करूंक तूं ये. देखून हांव तुका लालयतां. शेजाऱ्यां कडेन, वाड्याघरामध्ये, कुटुंबाच्या हेर सांद्या मदें बरो संबंध आसा करूंक सुम्या तुजो सांगात म्हाका दी. देखून हांव तुका लालयतां. ल्हानशा उतरांनी आमच्या वैयक्तीक गजाली मध्ये आमी सांगुया, जेजू, हांव तुका लालयतां. काळजांतून आमी सांगुया. काळजांतून आमच्या सोम्या लागीं आमी उलोवया. सोम्याचो मोगू आमकां खरेंच जाय. देखून हो आद्वेंताचो काळ जायते पोटी म्हाका हेर नाकात. म्हजे कडेन सकत आसा, म्हजे कडेन त्राण आसा, म्हजे कडेन बळ आसा आनी म्हजे कडेन सक्कडी आसा. अशीं जायते पोटी फकत म्हज्या बळाचेर, सक्तेचेर वा हेर म्हज्या गजालीचेर पातयेवचे मनीस जायते आसात. सोम्याचो मोग नाका म्हळेले. एक पोटी एकलो फामाद सर्जन एका धाकटुल्या भुरग्याचें ऑपरेशन करूंक आसलें. सटाव जावन तो सर्जन डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटराक येवचें आनी ताणें ऑपरेशन करचें. ताचे ज्युनियर पुराय आसात, ते उरलें कामां पेशंटा कडेन उलोवचें आनी उरलें ताची हिस्ट्री पुराय कलेक्ट करची आनी अशें काम करताले. कितें जालें कोण ना, तो सर्जन त्या दीस त्या चेडवा भुरग्याक, धाकटुल्या चेडवा भुरग्याक मेळोंक वार्डाक गेल्लो. आनी थंयसर तुका ऑपरेशन आसा म्हणून ताका डाक्टरान सांगलेलें आनी आवय बापायन ताका सांगून दिलेलें भुरग्याक. आनी त्या दीस त्या भुरग्यान विचारलें, डॉक्टर अंकल, तूं म्हजें ऑपरेशन करताय गी? डॉक्टर म्हणलो, वय, म्हज्या काळजाचें ऑपरेशन करताय न्ही तूं? काळजांत जेजू आसा म्हणून मम्मीन सांगिल्लें म्हाका. तूं ऑपरेशन करता आसतना जेजू मेळ्ळ्यार ताका हाय म्हूण सांग आनी म्हजें तें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक तूं ताका सांग थंयसर, तुका मेळटा न्ही तो.
धाकटेर तटस्थ जालो. भुरग्याक ताणें बरें मागलें आनी ऑपरेशन थिएटराक सरलो. आनी थंयसर त्या भुरग्याचें ऑपरेशन थंयसर हांगासर चिरता आसतना फर्स्ट टायम त्या धाकटेराचो हात कांपलो खंय. धाकटेर बरयता, द फर्स्ट टायम म्हजो हात कांपलो. जायतीं ऑपरेशन हांवें केल्यांत, व्हडलो हांव सर्जन, जायतीं ती काळजाचें ऑपरेशन केलां हांवें, पूण म्हजो हात आज कांपलो. ताका ऑपरेशन करूंक जावना. तो दिंबियेनी पडलो आनी मागणी करूंक लागलो. ताचे हेर सांगाती धाकटेर थंयसर अजा पावले, येदो व्हडलो सर्जन आसो हात कांपलो, ऑपरेशन करूंक जायना म्हणटा तो. जायत्यांनी सांगलें वेळ उतरता, ऑपरेशन जायचें, बेगीन जायचें, पूण जायना म्हणलो तो. मागीर कशेंय मागणें केलें ताणें, मागणें केलें, ऑपरेशन जालें आनी सक्सेस जालें. आनी तो म्हणटा धाकटेर, येदो म्हणसर हांव म्हज्या सक्तेचेर हांव पातयेवन आसलो. आनी त्या धाकटुल्या भुरग्यान म्हाका सांगलें, जेजू तुका मेळटा पळय. काळजाचें ऑपरेशन करता आसतना म्हाका ती उतरां उडासाक आयलीं आनी जेजूचेर हांव बरो वचलो. जायते पोटी मोगाच्या न्हू, जायते पोटी आमच्या सक्तीचेर आमी बोर वचता आनी एक फावटी आमी दांटोवन पडटा. आनी येदना जेजू ताचो सांगात आमकां दितास, लागींच आसा. देखून आमी दोळे सोण्ण पळयचे, तितलेंच, दुसरें कितेंच ना. तो लागींच आसा, ताच्या मोगाची ऊब लागींच आसा. देखून वो काळ भोव पवित्र, देखून वो काळ भोव गरजेचो आनी वो काळ भोव आईन. देखून आमी म्हणुया, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी, सांगा सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. म्हाका भिरांत दिसता आसतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. पिडा आमकां धावळी मारता आसतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. आमचो वावरू सलवणीची मेटां देखतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. अर्थीक अडचणेक संपडत आसतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. एकसुरपण चड जाता आसतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. कुटुंबांत असमाधान भोगता आसतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. शेजारा मानास्ताप येता आसतना, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. वावराच्या जाग्यार थंयसर कारंदय जाल्ल्या वेळार, सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी. कश्टा वयर कश्ट येता आसतना म्हज्या म्हाका तुजो सांगात दी. मावून रावया. फकत आमच्या सोम्याक आमी पळोवया. जेजू तुजो सांगात तुवें केन्नाय दिल्लो आसा. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या समस्यांत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या बेजारांत आनी म्हज्या संतोशांत तुवें तुजो सांगात म्हाका दिल्लोय. पूण जायते फावटी हांवें म्हज्याच सक्तीचेर हांव बरो वचलोलो. तुजो मोग नियाळूंक हांवें इन्कार केल्लो. सोम्या म्हाका बक्षी. म्हजेंच व्हडपण हांवें चिंतलेलें आनी तुजे तान हांव पयस गेलोलो. सोम्या म्हाका बक्षी. काळजांत हांव असलीं जायतीं गणितां, विशयी, गजाल्यो आमचे लागीं आसात. काळजांत आमी उसारुया आनी म्हणुया, सोम्या म्हाका बक्षी.
सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या म्हाका बक्षी. मोग तुझो पुरो सोम्या, मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिल्लो. मोग तुझो पुरो जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे विणें. जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे विणें. मोग तुझो पुरो सोम्या, मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिल्लो. मोग तुझो पुरो धुई आकाश सोरो सोम्या, धुई आकाश सोरो. मोग काळजांत पेटोवन आसो सासान पासून पुरो. जेजू मुझे ज्ञान आनी जेजू मुझे ज्ञान, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मुजी वाट ताका कशी करूं पाट, जियेन हांव ताचे विणें. जेजू मुझे ज्ञान आनी जेजू मुझे ध्यान, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू मुजी वाट ताका कशी करूं पाट, जियेन हांव ताचे विणें. मोग तुझो पुरो सोम्या, मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिल्लो. मोग तुझो पुरो धुई आकाश सोरो सोम्या, धुई आकाश सोरो. मोग काळजांत पेटोवन आसो सासान पासून पुरो. एक दीस दोग जण इश्ट मारुभुमींतल्यान चलताले. कैंगी एका कडेन दोगां इश्टां मदें
वाद विवाद उठलो, लढाई जाली, एकल्यान अन्य एकल्याक काणसुलाक मारले. आनी इल्ले मुखार गेले. मार केल्ल्यान रेवेर बरयलें, म्हज्या मोगाच्या इश्टान आज म्हाका काणसुलाक मारले. आनी मुखार गेले ते इश्ट न्ही मार घेतात इल्ल्या वेळान बरें जालें, समाज जालें. ते मुखार गेले. मुखार येता आसतना थंयसर मारुभुमींत उदकाचो जागो ओएसीस म्हणटा. आनी थंयसर देवले, उदक पियेले आनी पुराय. आनी उदकांत इल्लें खेळोंक लागले. खेळटा आसतना मार केल्लो व्यक्ती तो बुडोवंक लागलो केदांत. इमिडिएटली मार दिल्लो मनीस ताका ताणें उखल्लें आनी भायर काडलें. आनी अशें गजाली जाली. इल्ले मुखार येताना एक फातर आसलो. फातर त्या पत्रार हाणें बरयलें, आज म्हज्या इश्टान म्हाका वांसयलें. इल्ले मुखार येता आसतना परतून आनी विचारलें सवाल, तुका हांवें काणसुलाक मारल्या वेळार तुवें रेवेर बरयलें आनी तुका हांवें बचाव केल्ल्या वेळार तुवें पत्रार बरयलें. आनी तो इश्ट आसय लागलो, आसलो आनी म्हणूंक लागलो, ओरोलचें माजोवन गेलें. रेवेर वारें येता आनी पुरो माजोवन येता आनी पत्रार उरता. असो तुजो मोग. हेंच मोगाचें न्हू जिवीत म्हळ्यार. जिवीत म्हळ्यार हेंच. कांय आमचें धाकटुलें मन आसता आनी कितें सांगिल्लें उतरां, इल्ली लढाई आनी आमी विसरोन सोडिचे. कितें बरें केल्लें आसा पळय तें मात्र घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. हेंच जिवीत. नाजाल्यार हेंच आमी धरलें जाल्यार मनस्ताप, राग, मोग, मनस्ताप, इल्लो मोसोरू हेंच आमी धरलें जाल्यार आमच्या तोंडार संतोश ना. पळय जायतल्याची तोंडां पळया संतोषूच ना. कित्याक संतोष ना? हांगा पळय लागीं जी आसा ती आमची न्हय, कोणाची गी लागीं कारण आमी भोंवता. मेळ्ळें कस्तल हांगा आसा. हें कान घेवन भोंवतना संतोश आसा, संतोश ना. हें आज पुराय कान उडया. देखून आद्वेंताचो काळ म्हजें कितें आसा पळय इल्लेशें तें कान घेवन मुखार येता आसतना तोंडार संतोश येता, प्रकाशता. ताचे लागीं येवन उलेम जाता. तुका पळोवन एकलो धांवता जाल्यार तो आसोन सायबा म्हणून येणें वेता जाल्यार अरे आमकां आमचें मोल केसलें. आमी हांगा आसोन जिवन आसोंक जाल्यार फायदो कसलो. देखून हो आद्वेंताचो काळ पळय कितें बरें आसा तें मात्र काण घेवन फुडें वचूंक जाय. तेन्ना तो क्रिस्ताचो मोग नियाळसो, क्रिस्ताचो पाटलावदारी, क्रिस्ताच्या मोगाक राखून रावचो, ताचो जल्माचो दीस संभ्रमचे इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता हें पुरें आमकां जळकता. नाजाल्यार हांगासर आसून टेन्शन करना. कितें शुगर गी आनी कितें BP गी आनी तें दुखू हांगा दुखू पोटान दूख म्हणटा आमी. देखून आद्वेंताचो काळ कितें बरें आसा तें मात्र फुडें व्हरूंक, कितें मेळ्ळें आसा तें सोडूंक आमकां आपोवणें दिता. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी दिमी घालुया. सोम्याची ससाय आमी मागुया. कितले म्हळ्यार आमी अस्कत, कितले म्हळ्यार आमी भोगणाचे व्यक्ती. जायते पोटी आमची भोगणां आमकां नियंत्रणाक मेळनात आनी सोम्यातान आमी पयस वेता. आमी आबाळ प्रजा ताची सकत, ताचो संगात, ताचो आशिर्वाद, ताची बेसांवां, ताची कृपा आमकां
जायजेस आम्ही मागुया आमच्या वैयक्तीक जिणे खातीर. सोम्या जायते पोटी हांव तुजे तावन पयस गेला. म्हाका तुज्या मोगांत बोड सांगात दी. सदांच तुज्या मोगा सावळेंत हांवें रावोंक आनी इमॅन्युएल देव मुझे सांगाता, आमचे सांगाता, मुझे संगी, मुझे ಒಟ್ಟುक ओ मिस्तेरा में जना जावंक तूं म्हाका आशिर्वादांनी भर. म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव मागता सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उडास आमी काडुया. मालगडी आसात, भुरगीं आसात, युवा जाणां आसात, पती आनी मोगाची आसात. सोम्या आमचे मदें मोग, सोडदोडो, संतोषो, समाधान, शांती, एकवट आसा करूंक म्हाका आशिर्वादांनी भर. म्हजे द्वारी सर साध्य जावं दी. म्हज्या कुटुंबांत म्हाका तूं शांतीचो मोगाचो व्यक्ती कर. कांय मनस्ताप, कांय सोडू नये, कांय इल्लो राग, कांय नापसंद हें सारकें करूंक तुजो सांगात म्हाका दी. सोम्या म्हजो वावर, म्हजें काम, म्हजो वावर करचो जागो तुका हांव समर्पिता. म्हज्या कामांत तृप्ती, संतोष दी, समाधान दी. परगांवांत आमची मोगाची काम करना आसात, तांचो उडास आमी काडुया. वा पयसल्या गांवांत आसात, आमचे खातीर ते वावर करतात. त्या गांवांत आसता आसतना तांकां तूं राख, सांबाळ. तुजो मोग हेरांक दिवची जायतीं आमची मिशनरी, आमच्या याजाक, आमची धार्मिकां विविध गांवांनी आसात. थंयसर तांचो वावर ती करता आसतना, तुजो मोग ती तांकां दिता आसतना तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आनी हांगासर आयिल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आयिल्ल्या सर्वांक तुका हांव समर्पिता. ह्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांकां तांच्या जिवितांत तृप्ती, संतोष, समाधान दी. आनी अशें हांगासर मोगाचें हें केंद्र जावं. ह्या पूर्ण शेतांत वावरच्या विगारांक आनी ताच्या सहायकांक आनी सर पिरगजीच्या मुखेल्यांक तूं आशिर्वादांनी भर. आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. हे देवाड आसा. Edia hoda sakramenta sastrama koruya purvilya rupa
तुव्या ए देवाची सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडून सफळता सामचे ते मी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. आमच्या दिसपट्ट जिणे तुजी विचित्र कृत्य आनी नियाळूंक उपकारी म्हणून तुका अर्गां दिवंक तुजो मोग नियाळूंक आनी तो मोग तूं हेरांक दिवंक आमकां शिकय. तूं जे ते रास करताय ससनाच्या ससना. मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिल्लो मोग तुझो पुरो. Deikan bosa mugal bomb ino bo upper veritin sumya jara dana mikele aijam bhakti borosologa illo padrap pada Sunil George de Souza आमच्या देशच्या मुळाव्या क्रिस्ती समुदायाचो निर्देशक जावन आसा. बज्जोडीन ते वस्ती करतात. आज हांगासर येवन बोवापुरबायेच्या रितीन सुम्याचें आराधन करूंक मागणें करूंक आमकां तांणी आदार दिला. आतां हे मिसाचें बलिदान ते पेटयतले उपरांत नवेन कर्ण रिलिगेसो मिसाचो आशिर्वाद आमकां दितले. तांकां आमी बरो येवकार मागता. आयच्या मिसाची त्या हांगासर अशीं आसात. अर्गां मिसां दिल्यांत जल्मा दिसा अभिवृत अम्ब्रोस सुनील दुबाई. देवान सालोरन्सा मुखांतर कुटुंबाचेर वतलेल्या बेसांवाक अर्गां मिसां दिल्यांत सिमाक आनी ओलिविया सेंट एंड्रू वडो, आलिस डिसोजा सांबस्त्या वडो, डेनिस मिरांदा वामांजुरू, वेचिता डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, ऑनिल आणि ज्योती सेंट एंड्रू वडो, लुईस मिरांदा फेरार, प्रिमल आणि निखिल आणि कुटाम अशोक नगर, बिनीता रॉड्रिगस बाईंदूरू, ज्योती पिंटो सान लॉरेन्स वडो, दिनेश शेट्टी विजय, जेनिफर मुतेरो देरेबेल, रोज मेरी डिसोजा अंजलोरू, जॉन लीना मोरस पानीर, जेराल्ड डिसोजा निकुटाम होली फॅमिली वडो. डेसा कुटुंबाच्या सरगरच्या आल्मांव मिस्तिलां लिल्ली कोन्सेसो सान पौल वडो. कोन्सेसो कुटुंबाच्या घरच्या आल्मांव सरलेल्या आत्म्यांक मिस्तिलां वलेरियन कोन्सेसो सान पौल वडो. डिसोजा फॅमिलीच्या घरच्या आल्मांव मिस्तिलां मर्विन आणि एडी डिसोजा सान फ्रांसिस सावेर वडो. जॉन एफ मोंतेरोच्या आत्म्यांक मिस्तिलां निखिल आणि कुटाम अशोक नगर. रोमन रॉड्रिगसाच्या आत्म्यांक मिस्तिलां विनीता रॉड्रिगस बाईंदूरू. फिलोमिना नजरेताच्या आत्म्यांक मिस्तिलां मिल्लर रॉड्रिगस आणि कुटाम सेक्रेड आडवडो. पीटर सिक्वेरा हाच्या आत्म्यांक मिस्तिलां बेन्नी सिक्वेरा किन्नीगोळी, अनिता कुटिनो काटील. घरच्या आल्मा पसत मिसां दिल्यांत जॉयस डिसोजा सान पौल दुसरो वडो, प्रेसिल्ला मिरांदा तोडांबिल, मेलिशा पिंटो पालदाने, प्रिमल आणि निखिल आणि कुटाम मेरला पदव. मार्सेल कुटिनो, स्टीफन आणि जुलियाना डिसोजा, सिफ्रियन रॉड्रिगस, रेमन आणि सिसिलिया कुटिनो आणि तांच्या सरगरच्या आल्मो मिस्तिलां मेलिंडा डिसोजा सांजूद वडो. आनी हाच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यात सॅमसन डिसोजा सांतेरे जेजूचे ल्हान फुलवाडो. तांच्या ते सभापसोती हे बलिदान आमी भेटयता. ह्या वासिल्ल्या सर ते सभापसोत आनी आमी हाडून आयिल्ल्या आमच्या वैयक्तीक ते सभापसोत हे बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. दयेन उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत घोडा
नवान आवी किती मागता ते मिळतेले संतोष भरीत काळजात आणि मोगा भरीत एक पोटा भक्ती आम्ही सर्या भीतर देवाच्या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो, आद्वेंताच्या काळार देवाचो मोग नियाळूंक आमकां प्रत्येक आपोवणें मेळ्ळां. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता. ही परब संभ्रमक खऱ्यान असो संतोष हेरांक दिवंक जाय जाली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी जोडून घेवया. आनी आतां ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवच्या खातीर एक घडीभर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी मनोवया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट कातारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून बेगीन मुसार सावकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक वन पावूं. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिसा काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बगेवून तू लॉरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून रक्त सक्तीचे कष्ट मरण सोसून मायमे म्हूण तूं जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोगू आमच्या काळजांनी वाडय. ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया, म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेमाच्या काळजाकडे उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें पारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पथकांक सरेस्पराच्या हातांतली दोडी केस्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपट जावं दी. फोंडकुलां
आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरेस्पराची महिमा प्रगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सरेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता प्रगट कर. आनी हांवें विचारलें कितें प्रगट करूं. आख्खें मनशाकूळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या फुलाचे सोबाया सारकी. सरेस्पराचो स्वास तांचेर पडटाना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतार सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजालेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता ओटल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय, सरेस्पोर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सोवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान बेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेडयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोंक व्हरता. देवाचें उतार हें. देवाचे वोडुकार. सोम्या सोडय आमकां. सोडय आमकां. सर्वेस सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्यांक न्याय निजोन दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कायद्यांच्यो सांखल्यो तो तुटोन उडयता. सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पोर कायद्यांचे दोळे उगडता. बाकवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर बरगव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळटा. सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पोर नितिवंताची आपुरबाय करता. पोणकोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पोर सदां काळ स्वर चलयतलो येसियोना तुजो देव. संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. सोम्या सोडय आमकां. सोम्या सोडय आमकां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या सोदीस लागे पावला. आपले आमची सोडून करून तो येता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचेही सोबे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्य जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, तुम्ही कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणुया, तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वसत जाल्यार हे 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकल्याक तो सोदून वेसोना, आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनातल्या 99 प्रास तो चड संतोषू ह्या बोकऱ्याचेर पावता. तेच परी ह्या ल्हाणा मदलो कोणीय एकलो नास जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आद्वेंताच्या काळार आसां आनी मॅनवेल हाची परब आमी संभ्रमूंक तयार करना आसां. देवान आपले मुखामळ मुनीसावन दाखयलेलें मनशा चारित्र्यांतलें हो महान मिस्तेर, जो देव बेतलेमाच्या खावणेर आसलो त्या बगना सिंतिमेंतांच्या आमच्या दुकान संतोषांत गायल्ल्या काळजाक लागशिलो तो देव आमचे सांगता. म्हणलें देव शास्त्राचें गिळूंक ताकणांतलें ते वाक्य न्हय, बगा नीज आमच्या मोगाची वास्तवीक गजल. ग्रेगोरी नझीराचो तो म्हणटा, देव मनीस जाल्ल्यान ताणें सगळे बगनाचे मनशाकुळ आरावन धरलें. आपले आमच्याच परिधी भितर आमकां सुटका दिली. अशें क्रिस्तांतय देव ताचें फकत मनशाचें रूप वांटिना, बगार मनशाच्या बगनाचें तो संवसारच आमचे संगी वांटून घेता. देवाक बगप आसा, इमोशन्स कितें म्हणटा हांव आसा. जेजू बगना सिंतिमेंतांनी बरयल्लो तो कोरोसू देव. ताका संतोष जालो जेजूक. शिस विविध अणभवांनी पाट येत आसतना जेजू संतोषाच्या स्पिरितान भरलो. दयाळ तो. लोक कश्टांचे पळयतना जेजू सगळो सुकण वाडलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. इश्टागात जेजू ताच्या मोगाच्या मनशाचेर जेवणाक गेल्लो, बऱ्या कार्यांनी वांटेली जाल्लो. राग देवळांत ती आसली आस्त्याव्यस्ता पळोवन ताका इल्लो रागी आयलो. दूख मोगाच्या इश्टा लाजराच्या पोंडा लागीं तो रडलो. आकांत गेसेमनी मोळ्यांत रक्ताचो घाम ताणें वळयलो. 2009 क्रिस्मस सांजेच्या मिसा वेळार पापा बेनेडिक्ट अशें म्हणूंक लागलो, देवान जेजू थंय मोगाचें मनशाचें मुखामळ उगडापें केलां. हेंच मोगाचें न्हू. हो आद्वेंताचो काळ जेजूचें ते मनशा मुखामळ नियाळूंक आमकां आपयता. ताचे लागीं मनशाचें मुखामळ आसलें. म्हळ्यार जेजू देव पयसिलो न्हय, बगार म्हज्या काळजाक लागशिलो. हेर आमच्या हर एका बगनांनी इमॅन्युएल आसा. हर नातालांचें फेस्त आमकां बगनां वांटूंक आसात म्हणून उगडापें करता आनी हें नियाळूंक आमकां आपयता. आमी संतोसतना देवूय संतोसता. आमी रडतना आमच्या बगलेक रावून तो बुजयता. आमी आकांतावन आसतना आमच्या लागींच रावून तो म्हणटा भिये नाका.
पवित्र पुस्तकांत लागी लागी 365 फावटी भिये नाका म्हण सांगलां. म्हळ्यार हर दिसा आमकां तो म्हणटा भिये नाका म्हणून. पापा जुआं पौल दुसरो 1978 क्रिस्मसाच्या सांजेच्या मिसार तो लोकांक उद्देशून अशें म्हणूंक लागलो, आमच्या आकांतांत आमी एकसुरी न्हय, देव आमचे संगी आसा. आमचें खंयचें एक बगप ताच्या पवित्र दोळ्याच्या भायर ना. तो आमच्या भितरल्या सायबाक जडती करूंक येना. बगार आमचें गायेलें काळीज कितें आसा तें गूण करूंक येता. तेंच इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता अशें म्हणूंक लागलो. हें आमी ह्या पवित्र दिसांनी नियाळूंक जाय. आमच्या अस्कत संवसारांत तें बळवंत तो हात, तें बळवंत बाळ. वेळ केन्नाय आशक्त बगड्यांनी भरला. आकांत, एकसरो, मोडकरो संबंध, बे मावणपणी आमी रडतना, टेन्शन जाता आसतना आमी गर्दनाच्या गोट्याक आमी दिश्ट घालिसे. ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी वा आमच्या पिरगजेनी वा इगर्जेनी गर्दनाचो गोटो करतात. आनी ते गर्दनाचो गोटो तें सगळें देवशास्त्र हे गर्दनाच्या गोट्यांत लिपोवन आसा. तें अस्कत बाळ पळया, आमचें उणेपण देव बेंगून देता. खावन देव आमच्या दुबळेकाये भितर सरता. गवळी खालत्यांक देव पयले उगडापें करता. शांत रात ती अस्तव्यस्ता गोंदळांत देव मौनपणी काम करता. मोरी आणि जुजे कुटुंबाच्या खऱ्या समस्या आणि अनिश्चितामध्ये देव भेट करता. हे पुराय गर्दनाच्या गोट्याचे संकेत. सगळे थंयसर देवशास्त्र थंयसर आसा. देवाच्या मोगाची मांडावळ थंयसर आसा. देवाच्या मोगाची ऊब थंयसर आमकां मेळटा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, आद्वेंताच्या काळार आसच्या आमी आमकां एक मिसांव आसा. देवाचें मोगाचें मनशा मुखामळ हेरांक दिवंक आमकां मिसांव आसा. पवित्र स्नानांत ह्या दिशेन आमकां मागलां, राई याजक आनी प्रावादी म्हणून आमच्या कोपालार आमच्या हृदयाचेर मागलां. आनी अशें पवित्र स्नानांत आमकां थंयसर एक सुबीत धवें वस्तू न्हेसयलेलें आनी म्हणलें, आमच्या हर एकल्याचें नांव कान म्हणलेलें, तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय. आनी ती पेटलेली वात दिवन म्हूण दिल्लें आनी थंय सांगलें, घे क्रिस्ताचो उजवाड. खरेंच मोगाचें न्हू, क्रिस्ताक न्हेसिल्ले, क्रिस्ताचो उजवाड घेतिल्ले आमी. ताचें मोगाचें मुखामळ आमी हेरांक दिवंक आसा. देखून हो आद्वेंताचो काळ, तायराचो काळ, ताचें मुखामळ हेरांक दिवचें. तर आमी ताच्या भोगनाची त्या आध्यात्मीकपणाचो मोग आमी नियाळूंक आसा. भोगनाची परिपक्वताय आसल्या वेळार, तुटल्या संबंधाचें मिलाण जाल्ल्या वेळार, गूण जाल्लें काळीज थंयसर मेळिल्ल्या वेळार, निराशावाद जाल्ल्या काळजांत आशावादी थंयसर तें बी थंयसर किर्लल्या वेळार, देदेस्पर जाल्ल्या काळजांत बरवशाची किर्ण उदेल्ल्या वेळार, बोगसूंक उक्तें मौन दाखयल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताचें, जेजूचें, मनशाचें मुखामळ आमी दाखयता. आनी हें दाखोवंक हो आद्वेंताचो काळ कृपेन आमकां बरोवन दी, मोगान आमकां बरोवन दी, बरोवशान आमकां बरोवन दी. आनी अशें आमी आचारसूंचें ताचे जल्माची परब इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता म्हणल्यार एक अर्थ आसतलो.
आनंद येन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो होगो वासो मुच्या वावरान केलो प्रितुमे तो दिलो कर तू हो उंडो आमका जिवितासो. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरस्प्र देवा मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नगे पवित्र पेच्या दाबा सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरली जिविताची वाट आपली करून बागे वतो लोरेस जामणे दोंपल्या गोवाच्या कानापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून पासत आमचे जिवी तुका आतां भेटोवन दिता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ती जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें. सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो बाई बाबान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, कोरोस तुम पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्तुची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक खोबेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपणाच्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसतू समर्पूंची. तेच परी जेवण ताणें काळस घेतली, तुका नवें दिन वाचलो, ती आपणाच्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नवे आनी सस्नी कराराची रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात. बाबा सुगुटू आम्ही परगट करूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरवता, तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवणची काल्स तुका आम्ही समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बगेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदोड मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची प्रत्येक जणांची मिसा वेळार जायत्यांनी तांच्या घरच्या सरलेल्या सन्यांक तांच्या मोगाच्या मिसां दिल्यान तांची आनी आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्यांची दयेन काकुळट कर. कोणे बरायच मिसां दिल्यान आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत कोण देवादीन जाल्यान तांचो उडास काडया. तांकां तुजे इश्टागतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक सरकार तुजे बरजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजेती सपती, भगेवन धर्मदुता, सालोरेस आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गवूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा पदवेदार बापा सर्वंतर आनी वायभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आम्ही जेजून शिकलेले मागणे ओढा भक्तीन आता आम्ही मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दायकुनी जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. पण आमच्या पातकाचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती अदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमी एकामेकां शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता. हे शेळीच्या जेवणाक आमकां हर एकल्याक आपयलां, देखून आमी जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या वावराकोन रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजे समर्पिता. जिवो मोडो तो जिवीत दिवसो, जिवीत आमचे तू नंदन करसो. सासणीक सुखा वरून पावसो, सासणीक सुखा पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या वावराकोन रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजे समर्पिता. सोम्या सदाय तू आमकां पोसताय, नितळ उदकांत तू दादोस करताय. पांचव्या सोरोवाक व्हरून पायताय, जिणी सुफोळ करताय. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या वावराकोन रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजे समर्पिता. उड्या रूपात तुका आमी सेवता, तुजे सारके जावंक आशेता. निरंतरी तुजी सेवा करता, तुजी सेवा करता. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या वावराकोन रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजे समर्पिता. सोम्या तुका सेवकत रेता, येण्याक तुज्या वावराकोन रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत मोजे समर्पिता.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बगेवन तूं लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाऊ भयणीच्या कश्टाक आनी हाल उपद्राक उगड आनी तांच्या गरजा पावोवंक आमचे हात पाय सुरसुडीत कर. गरिबाचे आनी आणीत भक्तरांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ बोंबेलिनो आयच्या भक्तीपणाचो निमाणो भाग आमच्या पात्रोण सालवर्साच्या नोवेन आमी आतां करया. आमची अर्गां पटोवणी आमची ते समान ताचे समोर पयले हाडया आनी उपरांत ताची मजत आमी मागोवन ताचे मागणे नोवेनाचे मागणे आमी करया. हांगासर येयल्ली अर्गां पटोवणी अशी आसात. एकल्याचो बायोस्पी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिल्यान, एकल्याक सर अणवरांतले राखून व्हेल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिल्यान, एकल्याक एग्जामांत पास जावन बरे मार्क्स मेळिल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिल्यान, एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जालां देवाक तें जोडें अर्गां दिता, एकल्याचे पयशे मेळोवंक आसले ते पाटी मेळिल्ले पासो देवाक अर्गां दितात, दोगां जाणांक परगमांत बरें काम मेळ्ळें पासो देवाक अर्गां दितात, एकल्याक 6 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळां देवाक तें कुटाम अर्गां दिता, दोगां जाणांक मोती समाधान मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात, एकल्याक कॅन्सर पिडा आसा म्हणून भिरांत आसली रिपोर्ट नॉर्मल आयला देवाक तें कुटाम अर्गां दिता. बाबा बिरिनो जायतीं अर्गां पटोवणी हांगासर तुमी आयकली आमच्या भावा बिरिनी तांकां जाल्ल्या बरेपणाची साख हांगासर दिल्या. एकडीभर आमचे दोळे धांपया. देवान आमच्या जिणेंत केल्लें बरेपण आमच्या मती काडया. देवा समोर खाली आमच्या गरजांचो बरो घेवन येवचे मात्र न्ही, देवान केल्लें बरेपणाचोय उडास काण ताका अर्गां दिवचे वाजबी जावन आसा. हात उबारया, ताची स्तुती कर म्हणया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, मान तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, मोगळा सुमया जेजू. आमच्या जिवितांत, आमच्या फिरगस कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत तुवें जायतें बरेपण केलां. ह्या सर बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें बरी भलायकी दिल्याय, मतीक समाधान दिलाय, कुटुंबांत संतोष दिलाय, भुरग्यांचें देणें फावो केलाय, जायत्यांची पिडा तुवें गुण केल्याय, परगवान बरें काम फावो केलाय. ह्या सर उपकारा पासत तुका आमी दिन मागता. तूं बरो देव, आमकां बरेंच करताय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, अर्गां जेजू. अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजान. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू काळजान. हांगासर आयिल्ले ते सवा एकल्याची सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे पासत, दोगांक कोर्ट केजींत जीक मेळचे पासत, एकल्याच्या तकलेचें ऑपरेशन ब्रेन ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसा ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळचे पासत, दोगांक दुबईन बरें काम मेळचें पासत, एकल्याचें घर बऱ्या मोलाक विकून वेचे पासत, एका तरणाट्यान मिसाक येवन ताचे समर्थीचे कायदे पाळचे पासत, एका स्त्रियेचे लंग्स इन्फेक्शन गूण जावचे पासत, दोगांक फावो कामां फावो जावचे पासत, माट मंत्र सक्तीतावन एका कुटुंबाक देवान राखून वचचे पासत,
एका कुटुंबातले आर्थिक समस्ये निवारचे पसोत दोन कुटुंबांनी गोवा बैलेमध्ये एकामेका माया मोग उपजोवन तांणी राजी संधान जावन माया मोगान जिवचे पसोत एकल्याचे केस जडचे रावचे पसोत दोन कुटुंबांनी जावचे खासदाराचे फंक्शन बऱ्या रितीन जावचे पसोत एकल्याचे एन्झायटी आनी डिप्रेशन प्रॉब्लेम गुण जावचे पसोत एका चलयेचे हार्मोन प्रॉब्लेम सारखे जावन तिका बरी भलायकी मेळचे बसोत एकल्याक दुबईत कामाची विजा मेळचे बसोत एकल्याचे घराचे काम बऱ्या रितीन जावचे बसोत त्या गांनी ACCA एग्जामांत पास जावन तांकां बरी कामां मेळचे बसोत दोगांची दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळचे बसोत एकल्यान दिल्ले रीण ताका पाटी मेळचे बसोत दोगांनी आमाल पिवणे सोडून घरांत मोगान जिवनचे बसोत प्रत्येक त्या समा मानसिक पिडा गुण जावचे बसोत एकल्यान प्रत्येक मागोंक सांगला फ्रोजन शोल्डर गुण जावचे बसोत बेन्नीमोनीस तिची गुमटी दूख आसा गुण जावं मागोंक विचारला प्रिमल मोनीस ACCA एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवन बरे स्कोर मेळोवंक मागोंक सांगला मॅक्सिम कॅन्सर पिडा गुण जावंक विल्मा स्कूल प्रिंसिपल पोस्ट मेळोवंक प्रशांत संदीप आनी संतोष बिझनेस बरें जावंक रीना रॉबर्ट बरी भलायकी मेळोवंक मेलकम तकलेचें ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसा ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन तो डिस्चार्ज जावंक एकल्या कामांत प्रमोशन मेळोवंक एक ल्हान बाबा हुशार ना तनिशा रोजा इसोपूत बचपें ताका बरी भलायकी मेळोवंक आवयन मागोवंक सांगला पिटर म्हणल्यार मल्टिपल मायलोमा डायग्नोज जाला जेजून ताका आपडून गुण करचे पसून मागोवंक विचारला थॉमस ताच्या एका विशेष समस्या परिहार जावचे खातीर मागोवंक विचारता पॉल ताच्या बिझनेसांत बरें जावं मागोवंक विचारला दोगांक भुरग्यांचे देणे माळोवंक प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां भाऊ भयणो जायती त्या सावन तुमी हांगासर आयकलीं जी हांगासर साल्वासच्या पांय तळा पडली आनी हेरांनी प्रत्येक मागणें विचारूंक सांगली त्या सावन तुमी आयकली आतां आमची त्या सावन आमच्या मती काडया दोळे दांपा हात जोडा आनी कितें तुमी सालोरेन्सा मुखार देवा लागीं मागोवंक आयल्यात रिमेंबर युअर इंटेंशन ह्या पुणतळार ह्या बगेवन जाग्यार मागिल्ल्यान जायत्यांक मेळ्ळां आमी बरवसो आमचो निराशी करचो नाका बरवशाची यात्रेक आमी जावया भावार्थ बरवसो मोग ही 3 बाळटात आसली देणी आमच्या काळजान उदंड मापान बरोवन आसली देव आमचे मागणें आयकूं दी एका पिडेस्ताक ताणें मागोवंक विचारला ICUंत आसा ऑपरेशन करूंक धाकटेर भियेतात तिचे BP आनी शुगर हाय आसा ती नॉर्मल जावन कितें ऑपरेशन जावंक आसा तें जावन ती बरी जावं आमी मागया उबी रावया हात उबारया आनी सर्वेस्परा देवाक उलो मारया सोम्यान जेजू आमी आत्तां आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची निसर त्या समान आमचे लागीं प्रत्येक उदाहरण मागणें विचारल्यांची त्या समान तुका आमी भेटोवन दिता ह्या नोवेनाक येता आसतना आमचे मुळ्ळे कश्ट घेवन आमी आयल्या आमची बेजाराय घेवन आमी आयल्या आमची त्या सावां घेवन आमी आयल्या आमची पिडा शिडा घेवन आमी आयल्या आमचे समस्ये घेवन आमी आयल्या तूं आमकां बरें करताय तूं आमचे समस्ये परिहार करताय आमची पिडा गुण करताय ह्या बरवशान आमी आयल्या आमचो बरवसो निराशा करिनाका सोम्या आमचेर काकूळ दाखय आमची पातकां पळय नाका आमचो भावार्थ पळय आनी आमकां आपड आमकां गुण कर तुजो दैवीक स्पर्श आमकां दी जेजू आमचे लागीं मागणें विचारल्यांची ते सावां तूं जारी कर जेजू तुज्या कुशेक खालतीमान घालूंक आमकां शिकय अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस अर्गां जेजू दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणे आय
तुझ्या भुरग्यांचे मागणे आय. दिबी म्हणया पत्रोणाचे गीत गावया नवेन प्रारंभ करूया. भागी बोचा सातलो रे सा लाभे तुझी ससाय कुरपे बोता बंदाची सुचा पाटे अदबी गटा. नवेनाचे मागणे सालोरेसा लागी आमी मागया. ये जैते वन सालोरेसा पवी सभेच्या प्रधान सेवकांनी माटतीरा वरते पाथीने बरोवशान आमी तुजे सरसीन आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणये बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो बाबार्थ चडय. आमच्या सालत्या जिवनान बाबार्थ विरोधींच्या सरथाणणेचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. पवी सक्रामेंतांनी जोडून आमचो बाबार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोड दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गतदारणांतल्यान उदार जावं आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर. खुर्सार केळयल्ल्या जेजुतां आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवजणांक तांणी पवी सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पटय. अक्रिस्तवांक आनी बवातांक सेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. बाबार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बागी मोर मरोन सरगार तुजे संगी देवाक होगोडसूंक आमकां फौजवंच्याक आमचे गरजे देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर मागचो वेळ ही घडीभर मौन रावया. जायत्या पिडेस्तांनी हांगासर मागणें विचारिल्लें आसा. मुसुदानांक आज ऑपरेशन फिक्स जालां. थोड्यांक डायलिसीस जावन आसा. थोड्यांक किमोथेरपी जावन आसा. देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या. देवाक आमी कितली अर्गां दिल्यार पावची नात. ह्या सर विविध पिडेची देवऱ्यो कश्टांच्या भाव भयणीचो उडास काडया. थोडी दुर्बळी पिडेस्तां आसात. वखदाक पयशे नात. ह्या सकयल पिडेस्तांक जेजू आपडून दी. बरें करून दी. गूण करून दिवन मागया. आतां ह्या जाग पिडेस्तांचेर मागणें करता. सोम्याचे नावी आमचो आधार तांच्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा वरवीं तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक सांपडल्यातय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हळ्यार तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें. तेच परी तुज्या सेवक आसा लोरेसान आपले जिण्यांनी मरणां जायतीं अजापां करून तीस मोवाळ्या लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय. आमचे पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेलो आनी उसारण्यांतलो विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कुशी वयतर उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां तुमी दिंबीर आशिल्ले कडेन आमी तुमचेर आगमेन शेनायता. ह्या वेळार इसोफान म्हजेर उदाक शेनाय म्हणलें गीत आमी गावया. इसोफान म्हजेर उदाक शेनाय सोमिया आनी हांव नितर जातलो. दूत म्हाका आनी हिमा प्रासड जातलो. इसोफान म्हजेर उदाक शेनाय सोमिया आनी हांव नितर जातलो.
Amaposo tu vinati कर bage ontlo resa. ख्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुव्या ये पदवेदार देवा बगे ontlo resa उजाच्या वळवळच्या साहित्या वरवीं सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडणेचो उलो पालोवंक सकत आमकां दी. आमी बाबार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे शुभे आसूं. वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार दयेकन बसा बाबा भयणीनो उपकाराटोवची 2 उतरां उलोवंक अपेक्षिता. आयच्या ह्या मंगळाराच्या नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक सुमेची आशिर्वादां मागता. सालाची मजत तुमकां लाभोवन दी म्हूण आशेता. आज नोवेन चलोवंक आयिल्लो पदराप जावन आसा फादर सुनील जॉर्ज डिसोजा गांवांत ते पयशिल्ल्या मेयार फिरगेजीचे हांगासर येवन आयचें भक्तीपण तांणी चलयलां. हाच्या पयलेय ते आयल्यात. प्रस्तुत ते आमच्या मंगळूर सगळ्या जीसीच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे आतां मुळावी क्रिस्तांव समुदाय म्हणटा ताचे ते निर्देशक जावन आसात. सांगातच चेर एंड क्रिश्चनिटी मंगळूर युनिवर्सिटीन आमची क्रिश्चन पीठ आसा, क्रिश्चन चेर आसा, ताचे ते मुख्यस्त जावन आसात, डीन जावन आसात. देखून बोवर ते मिसांव ते करून आसात. आतां ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची नवीं नवीं गितां गावन उत्तीम संगीत बसोवन आमकां ते धाडून आसात. आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वेळार ती गितां आमकां गावन भोव सडूप करतात. भोव देण्यावंत याजाक दोतोर सनात तांणी आपणायल्या आनी तांच्या वावरांत ते सुटसुटीत जावन आसात. अपुर्बाय रितीन तांणी आराधन केलें. विस्नार उतरांनी आमकां आयचो संदेश तांणी आमकां दिलो. सुडाळ स्वस्थ विस्नार उतरां तांची. देखून फादर सुनील तुमचो आमी उपकार भोगता. ह्या फुडें पावट मेळटा जाल्यार हांगासर येया. आमच्या लोकांक देवा लागीं मागणेक मुखांत्र देवा सर्चीन उरोवंक तुमी आदार दिया. तुमच्या मिसांवांत आमी बरें मागता आनी तुमकां ह्या सक्कड नोवेनाक आयिल्ल्या परजेचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर सुनील. आयचें खोयर आमचो सैमान एका मंगळारा हांगासर येता. ताचे सांगता जाचमेन आसा, हेर बैल्या फिरगजीचे आसात. हांगासर येवन गायन करतात, आमकां मागोवंक आदार दितात. तांचो उपकार भोगता. आमचें हें लायव्ह शुटींग करता सूरज डिवायन वर्ड टीव्हीतावन. तशेंच थंयसर एडिट करता लायनाल. थंयसर जेवणाच्या कावंटार सेवा दितात. आमचे फिरगजगार निस्वार्थी सेवा ते दितात. विविध रितीच्या सेवे वरवीं हें पुणशेत चलता. तुमच्या दाना वरवीं हें पुणशेत मुखार वता. तुमकां सगळ्यांक देवाची आशिर्वादां मागता. सा लॉरन्स आमची सगळीं ते समा जारी करून दी म्हणून मागता. उबी रावया आनी आतां आमी आमोरी म्हणून आयच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. आयचें जेवण आमकां दिवंक आदार दिला सॅमसन डिसोजा सांतेरेज बडो 5,000 रुपया ताणें आयच्या जेवणाक दान दिल्यात. ताचो आमी उपकार भोगता. ताचेर देवाची आशिर्वादां मागता. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरये कृपेन भरुले. सोमी तुजे सांगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मे आमा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडी आमेन. आपले सुमेची साकर तुजे शब्द प्रमाणे म्हजे ते साव नमान मरये कृपेन भरुले. सोमी तुजे सांगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मे आमा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आनी मनाच्या देवाचो घडी आमेन. पुत्र मनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो नमान मरये कृपेन भरुले. सोमी तुजे सांगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिनी मरे देवाचे मे आमा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडी आमेन. भगवंती देवाचे मया मापसोद विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोन्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिले वरवीं वरवीं तुज्या पुतान तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी घुसावरी ताच्या जीवन प्रजानंदाक आमी पोवसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी भोग म्हणून आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुमेरी फात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशे आदी तशे सतानी सदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशे आदी आत्म्याक. तशे सतानी सदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशे आत्म्याक. आदी तशे सतानी सदा देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन. म्हजी मोत तूं वडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. ससनोसो विशोधी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तुझाचेर पंकई समाधान तांचे विशय घेवन दी आमेन.
प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा भलायकी बरी जावन आमकां उठोवंक तुवें फोव केले जायते जाण पिडेस्त आसात आमकां तुवें ती बरी भलायकी दिल्याय आमी तुका अर्गां दिता हांगासर येवंक तुवें आमकां फोव केलें तुजें आराधन आमी केलें मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें देवाचें उतार आमी आयकले जेजूक आमच्या काळजान आमी घेतलो हें भक्तीपण चलोवंक हांगासर आयिल्ल्या ह्या जाकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या भक्तीपणाक ह्या पुणतळाक विविधतेनी सेवा दितल्या दान दितल्या सर्वांचेर तुजें बेसांवां घाल तांकां 100 वांट्यांनी आशिर्वादीत कर ह्या नव्यान आयिल्ल्या आमची सगळ्यांची तेसांवां जारी कर जायत्यांची तेसांवां आमी आयकलीं जायत्यांनी तूं घरगां पाठोवणी दिली ह्या सर तेसांवांक ही सर तेसांवां तूं जारी कर आमकां परत तुका हांगासर येवन अर्गां दिवंक फोव कर आनी आज ह्या भक्तीपणाच्या अखेरीक आमी सेवनच्या जेवणाचेर ह्या जेवणाक आदार दिल्ल्यांचेर हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर हें जेवण वाडटेल्यांचेर आनी हें जेवण सेवतेल्या मातसो मेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ तुज्या राजान जिवन फोव कर तूं जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन त्या पंथार आनी ह्या पंथार तुमी माखणें घेवचें थंयसर बाग लागले लागीं त्या गेपान तुमी येवचें माखणें घेवचें आनी जेवणाक बेचें तुमकां देव बरें करूं सांत लॉरेन्सा आमा पसोत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन.